हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सोबीत कायेचो देव. ताची सोबीत काय म्हज्या जिवितान काम करता. तो सोबीत कायेचो देव. ताची सोबीत काय आमच्या जिवितान काम करता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार मोगाच्या भाव भयणांनो आमचे दोनूय हात वयर उबारून अन्य भाशेन आमी जिव्या देवाक दिन वासुया. ओब्रा सिखांत रोत्रमा सेकेरा बाशिंत्र लांदे ओब्रेहेन तलामा शोखाराबा कोरांतिलामा कोराकेराबा लिब्रहान तेलेवेशोत्र लांदे. थँक्यू अबा फादर. ह्या दिसा पासत ह्या वेळा पासत पहिली कोरिंथकरांची चीट अध्याय 3 आणि 16वी आणि 17वी ओळ आमकां सांगता. फर्स्ट कोरिंथकरांत चॅप्टर 3 वर्स 16 and 17. तुमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमच्या थंय वस्ती करता म्हूण तुमकां खबर ना. जर कोणूय देवाच्या मंदिराचें निसंटन करीत तर देव ताचो नाश करतलो, कित्याक देवाचें मंदीर पवित्र आनी तुमीच हें मंदीर. मोगाच्या भाव भयणांनो, भागेन पावलू कोरिंथकरांक सांगूंक सोदता आनी आमकां जोण एकल्याक सांगूंक सोदता की तुमी देवाचें मंदीर, आमी देवाचें मंदीर करता. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाचो आत्मो आमचे थंय वस्ती करून आसा, कित्याक आमी देवाचें मंदीर आसा. आनी देवाचें उतर फुडें सांगता की जर कोणूय देवाच्या मंदिराचें निसंटन करूंक सोदता जाल्यार देव ताचो नाश करतलो. आयज मोगाच्या भाव भयणांनो, देवान आपली जागा आमचे भितर केल्या. देव आमचे भितर जियेता. आमी कशी आसल्यार, वायट आसल्यार, चुकीची आसल्यार, पातकान भरलेली आसल्यार पासून देव आमचो मोग करता आनी तो आमचे भितर जिवंक सोदता. तो आशेता आमचे भितर रावंक, कित्याक आमी ताचें मंदीर आसा, आमची कूड ताचें मंदीर आसा. आनी देवाचें उतर फुडें सांगता, जो कोण देवाच्या मंदिराचो निसंटन करता देव ताचो नाश करता. मोगाच्या भाव भयणांनो, सजमून घेयात. आमची कूड जावन आसा देवाच्या पवित्र आत्म्याचें मंदीर आनी पवित्र आत्मा आमचे भितर वस्ती करता. देखून आमचो आत्मा, आमची कूड आमी सांबाळुया. आमचे भितर आसलेल्या आत्म्याचो नाश नाका करुया, पूण देवाच्या आत्म्याचो मोग करुया. देवाच्या आत्म्याचो मोग करुया, कित्याक आमी देवाचें मंदीर आसा. ओ हालेलुया. आमी देवाचें मंदीर आसा आनी पवित्र आत्मा आमचे भितर वस्ती करून आसा. देखून आमचे भितर आसा ती शक्ती देवाची आसा. आमी देवाची आसा. देखून आमी जें कितें करता तें देवा भाशेन आसूंक जाय. आमी देवाक सोडून हेर कितें करता जाल्यार आमी त्या आत्म्याचो अपमान करता, देवाचे मंदिराचें निसंटन करता. देखून देवाचें उतर सांगता, जो कोण देवाच्या मंदिराचें निसंटन करता देव ताचो नाश करता. मान दिवया आमचे भितर जी येताले आत्म्याक, कित्याक तो देवाचो आत्मा आसा. रिस्पेक्ट दिवया. रिस्पेक्ट दिवया देवाच्या उतराक, देवाच्या आत्म्याक. जो पाटलाव करून तुजी कशी जाल्यार, तुजो कुरी सुबार चलये म्हजे पाटल्यान. म्हजो पाटलाव करून तुजी कशी जाल्यार, तुजो कुरी सुबार चलये म्हजे पाटल्यान. आपणाच्या जिवाचो
तो सासणांक ओगडायता आपणाच्या जिवाचो जो मनीस मोग करता आपलो जीव कोऱ्यांनी तो सासणांक ओगडायता म्हजो पाटलाव करूंक तुजी खोशी जाल्यार तुजो कुरी सुबाय चलये म्हजे फाटल्यान म्हजो पाटलाव करूंक तुजी खोशी जाल्यार तुजो कुरी सुबाय चलये म्हजे फाटल्यान Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. तुझ्या मोगापासून ओजाचो बारकांदार जर तुमकां जोड लागता मोजेक जुगेवन तुमकां मेळटलें समाधान ओजाचो बारकांदार जर तुमकां जोड लागता मोजे जुगेवन तुमकां मेळटलें समाधान म्हजो पाटलाव करूंक तुजी खोशी जाल्यार तुजो कुरी सुबाय चलये म्हजे फाटल्यान म्हजो पाटलाव करूंक तुजी खोशी जाल्यार तुजो कुरी सुबाय चलये म्हजे फाटल्यान Hallelujah. देवा बिनवासी आल्यार मोगाच्या कावळीनान ग्लोरिया महिमा आराधना तेजिव्या देवा स्तुती आणि गायना सुकण्यांक आपले गोटे मनशाच्या पुताक मान जागो नाड पडच्या कोल्यांक आसा दोली सुकण्यांक आपले गोटे मनशाच्या पुताक मान जागो नाड पडच्या म्हजो पाटलाव करूंक तुजी कशी जाल्यार तुजो कुरी
सुबार चले मोजे पाडल्यान ओ मासेनी माशार बारेलियाला लिमा शहरा बासेरियाला लिमा शहर मासेरियाला ओ makeriba keriba shemake lika maseriale lima rehente shabe o makebe seria lima koreme o bare seriala de lima sheher lima heriara base lima heria mate lina rehema sheriale lira se oh gloria oh mase lia masherelia lima shemirate lira mase makeri lima sharamate oh gloria 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 Evartlen oh ria bashe oh mashe oh gloria हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक वाखाणणी, देवाक तीन वासणी, देवाक सोबीत कायचो यत्न यावे. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात आयज देवाचें उतर घेयात जॉन चॅप्टर 4 जोवाचो 4वी वर आनी 23वी वर. जॉन चॅप्टर 4 वर्स 23. आमच्या देवाच्या तायाचो आवाज जालो. आमेन. ज्या वेळार आमी सगळीं जाण एक येता आनी देवाचें उतर आयकता त्या वेळार आमच्या देवाच्या तायाचो आवाज सुरू जाता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. देव उलयता आपले परजे सांगता. तुमी पयल्यात आदल्या काळांनी पासून देव उलयतालो आनी देवाक उलयूंक आवडटा आपल्या भुरग्यां सांगता. आमेन. देव उलोवंक सोदता आपल्या भुरग्यां सांगता. प्रेज द लॉर्ड. देव आपली खोशी सांगूंक सोदता आपल्या भुरग्यां थंय. आमेन. कित्याक तो देव आसा आनी तेचे प्रेझन्स आमच्या जिवितांत तो दिवंक सोदता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाचे प्रेझन्स खंय आसात तुमी त्या स्वातेचेर देवाचे प्रेझन्सान भरा. कित्याक तो वेळ आसा देवाचे प्रेझन्सान भरा. तकले पासून भायच्या नाकशे जाका देवाचे प्रेझन्स तुमच्या घरांनी तुमी उबी आसा थंय देवाचे प्रेझन्सान भरा. देवाचे प्रेझन्स जेजू ख्रिस्त देवाचे प्रेझन्स आमचे सांगता. आमेन. पळयात जॉन चॅप्टर 4 वर्स 23 जोवाचो 4वी वर 23वी वर. पूण असलो वेळ येता आनी खरें म्हटल्यार हो वेळ पावलो की खरें भजपी आत्म्यान आनी सतान बापाची भक्ती करतले. कित्याक म्हटल्यार असले भजपी बाप सोदता. प्रेज द लॉर्ड. असले भजपी बाप सोदता. प्रेज द लॉर्ड. असले भजपी बाप सोदता. प्रेज द लॉर्ड. आमी ज्या वेळार हें उतर आयकता त्या वेळार त्या उतरां फाटसून एक स्टोरी आमकां दिश्टी पडटा आनी ती स्टोरी म्हटल्यार एका सामारितेन वस्तुरेची. आनी तुमकां जाणा जेजू कशा भाशेन बांयचेर बसलेलो, कशा भाशेन ती वस्तुरी थंय उदक काडूंक आयलेली आनी जेजू तेच्या लागीं उदक मागता. ती तेच्या उपरांत सांगता तुजे लागीं उदक काडूंक कांयच ना पूण तो कशें म्हाका उदक दितले. तेजे उपरांत जेजू म्हणटा म्हजे लागीं जें उदक आसा जें तुवें तें आमी आयकलां वाचलां पूण देवाचो आत्मो कितें सांगूंक सोदता तें पळयात. प्रेज द लॉर्ड. ती वस्तुरी ज्या वेळार जेजू क्रिस्तान ताका सांगता तेच्या जिविता विशीं, तेच्या जिवितांत कितले दादले आसले, तेचें जिवीत कशें आसलें हें सांगता. ते वेळार ती वस्तुरी जॉन चॅप्टर 4 वर्स 19 कितें सांगता ती पळयात. वस्तुरेन ताका म्हटलें सायबा
तूं प्रवादी म्हूण आतां कळ्ळें. तूं प्रवादी म्हूण आतां आमकां कळ्ळें. 20 लायन इम्पॉर्टंट. आमच्या पुर्वजांनी ह्या दोंगरार देवाक भजलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो दोंगर म्हटल्यार गेरिमीश दोंगर न्हू. आमच्या पुर्वजान ह्या दोंगरार देवाक भजलो. पूण तूं वा तुमी ताका कितें म्हणटा? आमच्या पुर्वजांनी ह्या दोंगरार देवाक भजलो, पूण तुमी ताका जेरुजालेंतूच भजूंक जाय म्हूण सांगतात. 21 लायन म्हणटा. जेजून तिका म्हटलें, म्हजें आयक बाय, तुमी ह्या दोंगरार जावं वा जेरुजालेंत जावं बापाक भजिनान असलो वेळ येवचो जालो. प्रेज द लॉर्ड. 22. तुमी वळखनान ताका बसतात, आमी जाल्यार वळखता ताका बसता, कित्याक तारण जुदी लोकांत थान येता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, ती वस्तोरी देवाक भजूंक सोदताली. प्रेज द लॉर्ड. पूण तेका भजणें कितें आनी खंयच्या देवाक भजणें तें तेका खबर ना. प्रेज द लॉर्ड. तेका जशें पुर्वजांनी सामारियन वस्तोरींका सांगलेलें वा सामारियेच्या लोकांक सांगलेलें तशा भाशेन ती वस्तोरी देव्यार बसताली. प्रेज द लॉर्ड. पूण देव त्या वस्तोरीची एक वस्तू करीत करता, ती म्हटल्यार भजणें. आमेन. सदांच मतींत भजणें. प्रेज द लॉर्ड. देवाक भजणें आवडटा. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, सजमन घेयात, घडये ती वस्तोरीक सत खबर ना. प्रेज द लॉर्ड. घडये ती वस्तोरी कितें म्हणटा? आमी ह्या दोंगरार पळयात कितें म्हणटा हय, आमच्या पुर्वजांनी ह्या दोंगरार देवाक भजलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण तुमी ताका जेरुजालेंतूच भजूंक जाय म्हूण सांगतात. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा? आमी ह्या दोंगरार भजलो. जेरेमी दोंगरार तेका भजलो, तेची उपासना केली, तेका वाखाणलो. पूण तुमी कितें म्हणटात? जेरुजालेंतूच भजूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. पळयात बाबा, जेजू तुमच्या तोंडांतली उतरां आयकोंक सोदता. प्रेज द लॉर्ड. भजण्यामध्ये 2 वस्तू आमकां सगळ्यान म्हत्वाच्यो. पयली वस्तू म्हटल्यार हांव कोणाक भजता, आनी दुसरी वस्तू म्हटल्यार हांव कशा भाशेन भजता. आमेन. हांव कोणाक भजता आनी हांव कशा भाशेन भजता. प्रेज द लॉर्ड. ही दोनूय वस्तू आयच्या आमच्या जिवितान इम्पॉर्टंट आसा. हांव कोणाक भजता आनी हांव कशें भजता. प्रेज द लॉर्ड. नातर आमचें भजणें जो देव आसा तेका ना आनी दुसऱ्याक वयता जाल्यार तें भजणें न्हू. आनी आमचें भजणें जो कोण आसा तेका आमी सारकी भजता, पूण आमची वर्शीप जर तेच्या जिवितान जर सारकी ना तरूय तें भजणें सारकें न्हू. प्रेज द लॉर्ड. सजमन घेयात बाबा, आमी कोणाक भजता आनी कशें भजता हें खूब म्हत्वाचें. प्रेज द लॉर्ड. आमी जर देवाक भजता ओके, पूण कशी भजता तेंय पासून आयलें. प्रेज द लॉर्ड. जायतीं जाणां आमी देवाक भजता पूण कशी भजता ती थांबता. आमी सारकी भजना देवाक. जायतीं जाणां खरी देवाक भजतात. प्रेज द लॉर्ड. पूण तो खरो आसा तो तांकां खबर ना. प्रेज द लॉर्ड. हें खूब म्हत्वाचें आहा बाबा तुमच्या जिवितांत. प्रेज द लॉर्ड. जायतीं जाणां आयज देवाक भजतात पूण तो देव वा ना देव तो तांकां खबर ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हणून हांवें तुमकां कितें म्हटलें, तुमी कोणाक भजतात तें खूब म्हत्वाचें आहा. तुमी खंयच्या वस्तूक भजतात ना, तुमी खंयच्या वस्तू ठेयलेल्या वस्तूंक भेजतात ना, तुमी कोणाक भजतात हें खूब म्हत्वाचें. कित्याक देव ह्यो आत्मो जावन आसा आनी तेच्या भजप्यांनी म्हणटा आत्म्यान आनी सतानूच देवाक भजूंक जाय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. देव आत्मो आनी तेच्या भजप्यांनी आत्म्यान आनी सतान तेका भजूंक जाय. म्हणून हांवें तुमकां कितें म्हटलें, तुमी कोणाक भजतात ती. खूब म्हत्वाचें. कित्याक भजण्या वरवीं देवाक आमी संतोश हाडटा. आमेन.
प्रेज द लॉर्ड. भजने वरवीं आमी देवाक संतोश हाडटा. देखून जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा, असलो वेळ येता आनी खरेंच म्हटल्यार ह्यो वेळ पावलो की खरें भजपी आत्म्यान आनी सतान बापाची भक्ती करतली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. सो असले भजपी बाप सोदता. कितें तुमी रेडी आहात? त्या भजप्यामध्ये तूं आसोंक जाय असो. प्रेज द लॉर्ड. तुमकां दिसता ते असले भजपी बाप सोदता तितून हांव सिलेक्ट जावंक जावं? आमेन. असले भजपी बाप सोदता तेची नजर म्हज्या लागीं वचोंक जाय. तर देवाक भजात. इम्पॉर्टंट आसा तो कोण तो आनी तूं कशें बसताय तो. प्रेज द लॉर्ड. तूं कोणाक बसताय तो आनी तूं कशा भाशेन बसताय तो. आमेन. सो आयचे मेसेज सदांच मतीन धरात. हांव कोणाक बसता आनी हांव कशा भाशेन बसता. हांव खंयच्या वस्तूक बसता काय हांव खऱ्या देवाक बसता. वा हांव जर खऱ्या देवाक बसता तर हांव कशा भाशेन बसता. कित्याक जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा, ज्या मार्क चॅप्टर 8 जर ओपन करता, जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा, ही लोकां म्हाका ओठांनी वाखाणटात पूण तेंची काळजां म्हजे लागसून पयस आसात. आमेन. ती लोकां देवाक वाखाणटली पूण तेंची काळजां पयस आसली. म्हटल्यार ती लोकां जेका भजूंक जाय तेकाच बसताली पूण ती काळजान भजी नासली. प्रेज द लॉर्ड. म्हणून हांव तुमकां परतून एक पावट सांगता, तुमी कोणाक बसतात आनी कशी बसतात हें सगळ्यान म्हत्वाचें आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो पळयात, ह्या वेळार तुमचे दोनूय हात वयर उबाऱ्यात. देवाक वाखाणणी दिव्या. थँक्यू जिजस. लेव हांत रबासे इजेंत रमा सोको तेनी क्लांत रमांत्रू शेकेताना मनसे. हालेलुया. थँक्यू जिजस. ह्या दिसा पासून, ह्या वेळा पासून, ह्या तुज्या उतरां पासून, तुजी उतरां साशणीक जिविताची तेका सजमता, ती आपलें जिवीत बदलता. जो जिवीत बदलता तो व्हडलो झाड जाता आनी ती झाडाची फाळ दुसरी खाता. हांव पळयता एक वाडतो अनुग्रह, हांव पळयता वाडते देवाचें तेज, हांव पळयता वाडते देवाचें सामर्थ्य. ह्याच वेळार तुमच्या घरांनी तुमी जंय खंय उबी आसात, तुमी जंय खंय कामान आसात, तुमच्या भुरग्या बाळांचेर, तुमच्या पयशा आडक्याचेर, तुमच्या भांगाराचेर देवाचें सामर्थ्य ह्या वेळार. आमेन. देव मल्टिप्लाय करता तुमकां दर एकल्याक तुमच्या जिवितान. आमेन. गॉड ब्लेस.